केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांच्या हस्तुकी 2 महिन्याखातीरच्या स्टॉप डायरिया कॅम्पेनचे लोकार्पण झाले। या मोहिमेअंतर्गत डायरिया आड वखदां गरजेचे प्रतिबंधात्मक उपाय यांच्याविषयी जागृताय जातली। तशेंच या मोहिमेत खासा करून ल्हान भुरग्यांची भलायकेचेर लक्ष केंद्रीत आसतले अशें केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी सांगले। ह्या वेळार भलायकी खात्याची राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल लेगीत हाजीर आशिल्ली। बांगलादेशाच्या राजशाही आणि भारतातल्या कोलकाताच्या शिमेर 77 वर्सां आदी चलपी रेल्वे परत एक फावट सुरू जातली। ही घोषणा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशाची हसीना शेख हांच्या दिल्ली चल्ल्या बसके उपरांत जाली। या घोषणे उपरांत बांगलादेशाच्या नागरिकांनी खोस उक्तायली। या रेल्वेक लागून प्रवाशांक बरी सोय सुविधा ही मेळटलीच, तशेंच भारत आणि बांगलादेशामदीं नवो संपर्क तयार जातलो। बदलते जिणे शैलीक लागून आयज सगळेच फास्ट जावपाक लागला। तातले तातूंत मनीस गरजेच्यो वस्तू तशेंच जेवण लेगीत ऑनलायन पद्दतीन मागोवपाक लागला। ऑनलायन मागयल्ल्या आयस्क्रीमेत मनशाचे बोट चिप्साच्या पाकिटांत मेल्लो बेबो तर आतां चक्क बिर्याणीत किडी मेळपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। हैदराबादच्या एका नागरिकान ऑनलायन पद्दतीन एका हॉटेलांतल्यान बिर्याणी मागयल्ली। तातूंत दुर्दैवान ताका ह्या बिर्याणीत किडे सांपडले। तेन्ना अशा पद्दतीन काम सोंपें जावचें म्हणून जी ऑनलायन जेवण ऑर्डर करतात तांणी हाची नोंद घेवन सादूरताय बाळगुची। सरकारान देशभरात तंबाखू मुक्त शिक्षणीक संस्था करपाची मोख दवरल्या। भारत देश तंबाखूच्या गिरायकांच्या आंकड्यांत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा। तेन्ना भलायकेच्या दृश्टीन तंबाखूचेर आळाबंदी हाडपा खातीर सरकारान हें पावल उबारलां। योग्य शिक्षणा सयत योग्य संवयो विद्यार्थ्यांक लायल्यो तर भविष्यांत देशाच्या उदरगतीत भर पडटली। चीनाचे चंद्र मोहिमेचे यान चंद्राच्या पृष्ठभागावयल्यान माती घेवन निमाणे मंगळारा धर्तरेर पावले। चंद्राच्या काळखी वाठारांतल्यान मातयेचे नमुने हाडपाक यश मेळोवपी हो पयलो देश। चीनी नॅशनल स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे चांगई 6 लँडर कॅप्स्युलाक नमुने घेवन 53 दिसांनी धर्तरेर पावले। चीनान 3 मेक चांगई 6 मिशन लॉन्च केल्ले। न्यूयॉर्क टायम्साच्या म्हणण्या प्रमाण चंद्राच्या सगळ्यांत पयसुल्ल्या भागांत जंय काळोख आसा थंय वचून नमुने एकठांय करून ते धर्तरेर धाडप हे तपासणेचें लक्ष आशिल्लें। आता चीनान 2030 मेरेन चंद्राचेर मनीस धाडपाचें लक्ष दवरलां। हें मिशनूय त्याच लक्ष्याचो एक भाग। आता मेरेन चंद्रार गेल्ल्यो सगळ्यो दाट चंद्र मोहिमो फक्त लागींच्या भागात जो आमकां दिसता थंय पावल्यात। हातूंत भारत आनी अमेरिकेचोय आस्पाव आसा। अशा परिस्थितीत पयसुल्ले नमुने हाडून चीनान अंतराळ सर्तीत अमेरिकेक आव्हान दिलां।
संवसारांतले जायते देश अजूनही गरीब आसात. हालींच ह्या देशांची वळेरी जाहीर जाल्या. हे वळेरेंत संवसारांतल्या 10 गरीब देशांचो आस्पाव आसा. ही वळेरी दर मनशा फाटले घरगुती उत्पन्नाच्या GDP पर कॅपिटा आदाराचेर तयार करतात. संवसारांतल्या गरीब देशांमदी दक्षिण सुदान पयल्या क्रमांकाचेर आसा. हो देश कितल्याशाच दशकां सावन अन्न, कपडे आनी आलाशिरो लेगीत जनते खातीर पुरवण करपाक शकना. गरिबीचे नदरेन बुरुंडी नांवाचो हो उदेंत आफ्रिकेचो देश शेतवडीचो आसा. राजकीय अस्थिरताय आनी वंशीक संघर्शाक लागून ताची उदरगत जावंक ना. गरीब देशांच्या वळेरेंत मध्य आफ्रिकान प्रजासत्ताक 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसा. सैमीक संपत्तीची गिरेस्तकाय आसून लेगीत गरीब देशांच्या वळेरेंत काँगो रिपब्लीक हो देश 4थ्या क्रमांकाचेर आसा. हेर देशांमदी मोझांबीक, मलावी, नायजर, चाड, लायबेरिया, मादागास्कार ह्या देशांचो आस्पाव आसा. ही बातमी उत्तराखंडच्या चारधाम यात्रेक वचपी प्रवाशांक खातीर. ह्या वर्साक प्रवाशांनी ई-स्वास्थ्य धाम ह्या ॲपाचेर नोंदणी करून उपलब्ध आशिल्ल्यो सगळ्यो भलायकी सेवा मेळोवच्यो. हे ॲप खासा करून ह्या चारधाम यात्रेक वचपी प्रवाशांक खातीर तयार केल्लें आसा. स्नॅपचॅट हो तरणाट्यांचो आवडीचो ॲप. कंपनी लेन्साच्या रुपांत वेगवेगळे स्नॅपचॅट फिल्टर दिता. तातूंत वापरप्यांक ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर वापरून रियल टायमात तांचो लूक बदलपाक मेळटा. म्हळ्यार हे फिल्टर वापरून सोबीत फोटो काडूंक मेळटात आनी फोटो सेव्ह केल्या उपरांत हेर प्लॅटफॉर्मांचेर सहजपणान शेअरूय करूंक मेळटा. तर आतां स्नॅपचॅटा उपरांत व्हॉट्सॲप लेगीत हे फिल्टरांचो आस्पाव करून घेता. व्हिडिओ कॉला खातीर व्हॉट्सॲपान ऑगमेंटेड रियलिटी इफेक्ट सुरू करपाची येवजण केल्या. हातूंत व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉला वेळार VR इफेक्ट्स आनी फिल्टर जोडूंक मेळटले. तरणाट्यांमदी प्रोसेस्ड फुडाच्या सेवनात सध्या वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. ह्या बदलत्या संवयांक लागूनच 40 वर्सां सकयल्ल्या तरणाट्यांमदी कॅन्सराच्या धोक्यांत वाड जाल्या, संस्कार दोतोरांनी उक्तायला. कॅन्सराच्या दुयेंतींत वाड जावपाक जायते घटक जापसालदार थारतात. तातूंतले अन्न, तंबाखू, सोरो जे सेवनात जाल्ली हिसपा भायली वाड हे घटकांचोय आस्पाव आसा. तेन्ना आमच्या जिणेशैलींत आमी आपणायल्ले बदल लेगीत कॅन्सर सारक्या दुयेंसाक आपोवणी दितात. फाटलीं जायतीं वर्सां भौशीक बांदकाम खात्यान काम करपी कामगारांक कायम केल्लें ना. देखून कामगारांनी हो विशय उच्च न्यायालयांत व्हेलो. उच्च न्यायालयान ही केस रद्द केल्ल्यान कामगारांनी हो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत व्हेलो. सर्वोच्च न्यायालयान ही केस आतां लोक अदालतांत धाडिल्ली आसा. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कांय उच्च अधिकाऱ्यांच्या खाजगी फायद्याक लागून आमचेर अन्याय जाला अशें कांय कामगारांचें म्हणणें. मुख्यमंत्र्यान लेगीत हे विशीं लक्ष घाल्लें ना. बेगोबेग न्याय दिवचो म्हणून भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांनी मागणी केल्या.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आसगांवांतल्या प्रदीप आगरवळेकाराचे घर मोडप्यांक 24 वरां भितर अटक केली ना जाल्यार बिरेस्तारा रस्त्यार देंवतले. काँग्रेसीन शिटकावणी दिली. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मंगळारा आसगांव वचून आगरवळेकार फामिलीची भेट घेतली. आसगांवांतले घर मोडप्यांचेर खर कारवाय करतलेच, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत येवन बेकायदेशीर कृत्य करपाचो कोणाकूच अधिकार ना अशें तांचें म्हणणें. शेनवारा कांय जाणांनी दादागिरी करून प्रदीप आगरवळेकार हांचें घर मोडून उडयिल्लें. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयताले. आसगांवां घरफोडी आनी अपहरण प्रकरणात पुलिसांचो हात आशिल्ल्याचो दावो हळडणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लूस फेरेरान केला. आसगांवांत जाल्ल्या ह्या प्रकाराचेर संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्यांची चवकशी करपाची मागणी आमदार कार्लूस हांणी ह्या वेळार केली. मोपा गांवठण वाड्यावेलो नागरीक आत्माराम परब हांच्या घराचेर वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान मंगळारा धाड घाली. वीज चोरी केल्ल्या प्रकरणात संबंधीत धनियाक 6,48,644 रुपयांचो दंड दिला. मोपा गांवांतल्या एका व्यक्तीन गांवांत चोरून वीज वापरता अशी कागाळ वीज खात्याच्या दक्षता खात्या कडेन केली. ते प्रमाण वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान धाड घालून ही दंडात्मक कारवाय केली.
गोयच्या उद्देगीक वसणुकांनी वापराविणे आशिल्ले प्लॉट नव्या उद्देगांक दितले हे खातीर सरकारान एक्झिट सपोर्ट येवजण जाहीर केल्या. सुमार 423 उद्देगीक प्लॉट वापराविणे तशेच आसात. फडफडेच्या आदल्या सरपंचान एका गाड्यार वचून दादागिरी केली. फक्त दादागिरीच केली ना जाल्यार गाड्यार खावपाक आयिल्ले 4 तरणाट्यांक मारबडय लेगीत केली. सोमारा सांज सोंपले उपरांत बागा पुला लागसारच्या फूड कोर्टा कडेन हो प्रकार घडलो. ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन दुबावित आड कागाळ नोंद केल्या. स्वयंपूर्ण गोंय हे संकल्पने खाला जायत्यो बायल्यो आनी दादले आपले वेवसाय घेवन फुडें आयल्यात. गोंयाक स्वयंपूर्णते कडेन फुडें व्हरतना दरेका घराक एक उद्देग आनी उद्देशक तयार करप हो आमचो संकल्प आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गिरायक हक्क दिसा निमतान सकाळीं आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. फाटली 2 वर्सां स्मार्ट सिटी अंतर्गत वेगवेगळ्या कामांच्या निमित्तान बंद आशिल्लो काकोलो जंक्शन ते टॉक मेरेनचो रस्तो फुडल्या वर्सा सेवरेजीचे काम पुराय करपाक परत एकदा फुडटले. स्मार्ट सिटीचे उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या वर्सा मे म्हयन्यांत हे काम हातांत घेतले. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय यांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज दरवाडी संबंधी वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांची भेट घेत मंगळारा निवेदन सादर केले. ह्या वेळार वीज दरवाड ताबडतोब फाटी घेवपाची मागणी केली. मजगतीं जर वीज दरवाड बेगीन फाटी घेवंक ना जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय हे प्रकरण येता त्या अधिवेशनात मांडटलो अशें जीएफपीचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाय हांणी सांगलें.
कोण खात्याच्या EIA अहवालात पैरा गावचे नाव उचना. कोण खात्यान सर्वे प्रमाण अहवाल तयार केला. पैरा गावचे नाव तातूंत ना जाल्यार आपूण तें घालपाक लायता म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. खरेपणी कोर मायनिंग पैरात जाता आनी EIA अहवालात पैराचेच नाव नाशिल्ल्यान लोकांनी अशें बतायल्लें. हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां प्रश्न विचारिल्लो. बोरयेच्या नवीन पुला खातीर शी मागणी करपाक लोटलेच्या थळाव्यांनी विरोध केलो. शी मागणी करपाक भौशीक बांदकामाच्या कर्मचाऱ्यांकडून कसलोच कायदेशीर परवानो नाशिल्ल्याचो आरोप शेतकाऱ्यांनी केलो. आमची खाजगी मालमत्ता नवीन पुला खातीर दिवचे नात अशें म्हणीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक लोटलेच्या थळाव्यांनी घेराव घालो. मोले सुक्तळी वाठारांत सोमारा राती जाल्ल्या अपघातात कुयेच्या तन्वेश उल्हास रेवणकार ह्या तरणाट्याक जागेरूच मरण आयलें. तन्वेश रेवणकार आपली दुचाकी घेवन वागातोर कामाक वतालो. मात सुक्तळी हांगा रस्त्यार बंद पडिल्ल्या म्हालाच्या ट्रकाक ताणें फाटसून नेटान धपको दिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. दिवसाच्या सप्तकी बाजाराच्या दिसा विक्रेत्यांमदीं जावपी झगड्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पालिका आतां पावलां उखलतली. बाजाराच्या दिसा बाजारांतले स्थितीचेर कडक लक्ष दवरपा खातीर मार्केट निरीक्षकांक निर्देश दिवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. अफगाणिस्तानान बांगलादेशाक 9 धांवड्यांनी हारयत T20 वर्ल्ड कपाच्या सेमीफायनलीत प्रवेश केलो. अफगाणिस्तानाच्या इतिहासीक जैताक लागून ऑस्ट्रेलियाचो पंगड सर्तींतल्यान भायर पडलो. अफगाणिस्तानान उत्कृश्ट खेळाचे प्रदर्शन केले. 18व्या ओव्हरीत नवीन उल हकान सेगीत 2 विकेटी घेत बांगलादेशाक ऑल आउट केलो. अफगाणिस्ताना पयलीं बॅटिंग करतना 115 धांवड्यो केल्ल्यो. प्रत्युत्तरात बांगलादेशाचो डाव 105 धांवड्यांचेर आटापलो. सोमारात ही एक अजापित करपासारकी घडणूक घडली. गाडयेच्या भाड्यावेल्यान टॅक्सीकार आनी प्रवाशां मदीं जाल्लो वाद सुरी हल्ल्या मेरेन पावलो.
भाड्याच्या वादांतल्यान प्रवाशांन टॅक्सी ड्रायव्हराक तोपलो. हल्लो करून प्रवाशी पळ काडटा इतल्यानूच थंयच्यान ड्युटेर वचपी कोलवाच्या पुलीस निरीक्षकान हो प्रकार पळयलो आनी धांव मारून दुबावीत लेनी पिटासमय चागात धरलो. तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हराकूय हॉस्पिटलांत भरती करून ताचेर उपचार जाल्ले आसात. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.